मुरगाव नागरिक शिगमोत्सव समिती 2024 आणि हे सगळे दिसतात ते सगळे आमचे मुरगाव नागरिक शिगमोत्सवाचे कार्यकर्ते. आमचो अध्यक्ष आमदार आमचो दाजी सालकर ह्याच्या नेतृत्वासकल ह्याच्या अध्यक्षतेखाली यंदाची कमिटी काढलेली आसा. जाल्यार आयज मिटींग जाली. मिटिंगेन आयज आमी कार्यक्रम ठरयला. रूपरेषा कार्यक्रमाची कशी आसतली ते वार्षिक पद्धती प्रमाणे पयले दिसा आमचे पारंपारीक नाटक आसता, मागीर लावणेचो कार्यक्रम आसता, मागीर एक मराठी आमी मुंबयचो व्हडलो कार्यक्रम हाडटा, ऑर्केस्ट्रा हाडटा. जाल्यार आमची सुरवात 26 तारखेक न्हू धुलीवंदन 25 तारखेक धुलीवंदन वार्षिक पारंपारीक पद्दतीन जातली. आनी चित्ररथ मिरवणूक आमकां 3 तारखेक एप्रिलाच्या आहा. जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आहा. सगळ्यांक खबर आहा इलेक्शनाचे इयर कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो जेन्ना शिगमोत्सव जातलो. जाल्यार ह्यान पयलीं आमी कोड ऑफ कंडक्टाक शिगमोत्सव केल्लो आहा ह्याच प्रकार. आनी यंदा बरे आहा आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे हेंच्यांनी जे अनुदान दिताले 10 लाख 11 लाख दिताले ते ह्या वर्सासून 15 लाख वाडयल्ले आहा. जाल्यार आमचे सेक्रेटरी संतोष बाब आनी खजिनदार आमचो चंद्रकांत गांवस हेंच्यांनी प्रयत्न केला की बाकीच्या म्हापसा मडगांव आनी पेंजीम तांकां 20 लाख मेळटा. जाल्यार आमी तेंच्याच लेवलाचे आमचो नगराध्यक्ष हांगा गिरीश बोरकर तेंकाय आमी विनंती करता की तेंच्यांनी एक पत्र बरोवचें की आमकांय 20 लाख अनुदान मेळचें. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज मुरगांव तालुका व्हडलो आहा आनी 4 मतदारसंघ आहा आनी आमची म्युन्सिपालिटी ए क्लास म्युन्सिपालिटी आहा. जाल्यार आमची विनंती आहा आमकांय दिवचो शिगमो दबाजान जावचो. जाल्यार आयज आमी सगळे कार्यकर्ते आमी हांगासर शिगमोत्सवाचे श्रीफळ कसले आमची सुरवात वास्कोकारांची दामबाबाच्या आशिर्वादा शिवाय जायना. आयज आमी दामबाबाक श्रीफळ दवरून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवन शिगमो उत्सवाक सुरवात केला. शिगमो उत्सवाचे कार्यक्रम हेच्या नंतर आनी 1-2 मिटींग जातल्यो आनी मिटिंगे नंतर सगळे कार्यक्रम ठरतले. आयज कमिटी जी आमी काडलेली रवींद्र भवनान जी मिटींग जाल्लेली शिगमोत्सवाची त्या दिसा आमी जी कमिटी काडलेली आयज कमिटी जाहीर केला. सगळ्यांनी एक मतान मान्य करून अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर कार्यकारी कमिटी एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आनी सगळे इन्चार्जी आयज ठरयल्लेले आहा. जाल्यार सबंद मुरगांव वासियांक विनंती करता की शिगमोत्सव फ्लोट 3 तारखेक जातलो. तेज्या पयलीं 26 तारखेकसून कार्यक्रम जातले. 25 तारखेक धुलीवंदन मागीर कार्यक्रम. त्या कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लावची आनी सगळ्यांनी आमच्या शिगम्याक भाग घेवन ह्या शिगमोत्सवाची शोभा वाडोवची. धन्यवाद. गिरीश बाब, लोकांचो डिमांड आहा की खंय तरी बजट शिगम्याचो वाडोवपाचो. सो तुमी कितें हालचाल केला? ना आत्तां जेन्ना म्हाका जेन्ना म्युन्सिपालिटी मडगांवच्या तांकां 20 लाख दिल्लेले आसा म्हणून शिगमोत्सव समिती खातीर, तशेंच हांव फाल्यांच लेटर करता आमच्या टुरिजम मिनिस्टराक आनी तांकां सांगता आमच्या वास्कोनूय तुमी पयशे इतलेच 20 लाखूय वाडोवपाचे. कित्याक जो लास्ट टायम तुमी पळयलेलो जो गोंयान केन्नाच शिगमोत्सव घडोवंक ना तो मुरगांव तालुक्यान वास्को शहरान जाल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आतां लोकांकूय दिसता वास्को शहरान कितें जावचें आहा. शिगमो येतलो लोकूय अपॉर्च्युनिटीन वाट पळयता ह्या फावटी बरो जातलो म्हणून त्या खातीर आमकां हे पयशांची खूब गरज आहा. फाल्यांच आमी लेटर करतले थ्रू आमच्या म्युन्सिपालिटीसून आनी तेजी मागणी करतले. ह्या फावटी तुमी ऑलरेडी कमिटी काडल्या. आज श्रीफळ आमच्या देव दामोदर देवळान दवरलेलें आसा. हांव मागता सगळ्या लोकांनी सगळ्या मुरगांवकारांनी सगळे ते एकत्र येवन बरोच बरो शिगमो करचो आनी काय ना. जय हिंद. तयारी म्हणटा ऑलरेडी जाल्लेली आसा. सगळ्या वास्कोकार शिगम्याच्या वातावरणात सहभागी जाल्लेले आसा आनी आतां तरीच शिगम्याचें एक स्वरूप येयल्लें आसा वास्को शहरान. आयज आमची शिगमोत्सव समितीची खास अशी बसका जाल्या. ह्या बसकेन जायते विशय चर्चा जाल्या. खास करून मुख्य जो आमचो सप्ताह ह्या शिगमोत्सव आसा हो 25 तारखेक जातलो. दामोदर देवळा कडेन श्रीफळ दवरून तेजेर गुलाल उधळटले आनी हांगासरल्यान रंगपंचमी हांगासरल्यान सुरू जातली. तेजे नंतर संपूर्ण वास्को शहरान आमची ऑर्केस्ट्रा आनी बँजो हे सगळे घेवन मिरवणूक आसतली 25 तारखेक. हो जालो पयलो भाग. 26 तारखेक 27 आनी 28 अशे 3 दीस आमी गॅप दवरलेले आसा आनी ताजे नंतर 29 तारखेच्यान आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू जातले मुरगांव नगरपालिके समोर. तातूंत पयलेच आमचें एक नाटक आसा. ताज्या नंतर दुसरे दिसा आमी वास्कोच्या ल्हान भुरग्यां खातीर संस्कृतीक कार्यक्रम दवरलेले आसा. त्याच बरोबर ताज्या नंतर आसा आमचे
लावणी आसा, लावणीचो कार्यक्रम आसा. मागीर लास्ट इयर जशें आमी केल्ले तशेंच हे फावटी महाराष्ट्राचो एक खास प्रोग्राम आमचो आसतलो जे आमच्या वास्कोकाराक एक परवडी जावन आसा. तेच बरोबर तेच्या नंतर मागीर जो आसा आमचो एक म्युजिकल प्रोग्राम आसा, लावणी आसा आणि लास्ट आमचो एप्रिलाक जे आसा आणि लोकनृत्य स्पर्धा जातली. अशा पद्धतीने कार्यक्रमाचं आयोजन केला जातो. काही खास आठवण करून दिवपाक सोदता. वास्को हे अशें शार आसा ज्या जाग्यार सगळ्यात पयलीं शिगमो जो आसा सार्वजनीक शिगमो हो वास्को सुरू जाल्लो आसा जवळ साधारण 70 to 73 आणि त्या वेळाचेर वास्को कार्निवाल आणि शिगमोत्सव हे जर एकच कमिटी फॉर्म करून ते सेलिब्रेट करताले आणि ग्रँड करताले. त्याच्यानंतर मागीर साधारण 83-84च्या नंतर पांडुरंग राऊत जेन्ना पर्यटन मंत्री जाले गोंयचे त्या वेळार ताका राज्य मान्यता मेळिल्ली आसा आणि त्याच्यानंतर आता तो कार्निवाल सेपरेट जाता, शिगमो सेपरेट. पण एक सांगपाचें म्हणल्यार हांव सरकारा कडेन विनंती करता की सरकार जे आमकां जे कितें फंड दिता तो फंड जो आसा हो आमकां खरें म्हणल्यार एक जे फंडींग कसो मेळटा एक 25 lakhs तसो मेळपा जाय. कारण वास्को हांगा एक अशें एक राज्य आसा ज्या जाग्यार देशाच्या इतर राज्यांतले लोक हांगा पोटा खातीर आनी धंद्याच्या खातीर येयल्ले आसा. थंय आमची गोंयची कला गोंयची संस्कृती कितें हेचें दर्शन पळोवपाक मेळटा. तेच बरोबर 4 मतदारसंघ आसा हांगा. तिसरी गोष्ट म्हणल्यार मुरगांव नगरपालिका ही A ग्रेड म्युनिसिपालिटी आसा आणि हेची जे आमचे फ्लोटींग पॉप्युलेशन जवळ 2 लाखां परस जास्त आसा. ह्यो जर सगळो विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां खरें 25 लाख सुद्दां जरी मेळ्ळे जाल्यार बरो कार्यक्रम आमकां. कारण आमचे जवळ 7 ते 8 दीस कार्यक्रम बरे कार्यक्रम जाता आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटा. हांव हे फावटी सरकारान हेचे विचार चलवचो मागता आनी तेच बरोबर सगळ्यांक विनंती करता हे फावटी परत आमी एक फावटी दाजीबाब साळकर यांच्या फुडारपणा खाली शिगमो जो आसा तो व्हडा जमाजान मनोवपाक सगळ्यांनी सहकार्य करता. देव बरें करूं. अनेक चेंजीस असतात. सुवातेर दामबाबाक आयज आमी नमन करून आयज शिगम्याचो जो आवाज आसता पळय तो आयज प्रारंभ जाल्लो आसा नाल्ल धरून श्रीफळ दवरून. तुका सांगलें सर रूपरेषा कार्यक्रमाची आमच्या सेक्रेटरी तशे आमचे उपाध्यक्ष शेखर खडपकर हांणी रूपरेषा दिलेली आहा. वास्को ह्यो शिगमो म्हणटा तो बरो दबाज्यान ही एक हिस्ट्री आहा की वास्को म्हणटा तो पयलो शिगमो जावपी हो वास्को शहरात आनी हे शिगम्याक तितलोच आमचो बहुसंख्य लोक सबंद मुर्मुगांव तालुकाचे लोक हांगा एकठांय येतात. हे एक वैशिष्ट्य कारण 4 कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक एकठांय येवन हो शिगमो सादर करता. सो हांव एकूच एक विनंती करता की आमचे जे ट्युरिजम मिनिस्टर एक धडाके पास अशे जबरदस्त अशे रोहन खंवटे आमचे बरे मित्र आहा हेंच्यांनी खंय तरी वास्कोचेर लक्ष घालून खंय तरी अनुदान आहा पळय हितून वाडोवपाचें की कारण शिगमो तसोच नेटान जाता आनी आमचो 5-6 दीस प्रोग्रामूय भरगच्च कार्यक्रम असो आसता. सो मागता आमच्या टुरिजम मंत्र्या कडेन आपलो सपोर्ट असो दिवचो हेंच्यांनी अनुदान वाडोवपाचें आनी सपोर्ट करचें. तशें समजता आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक ह्या फावटी दबाज्या शिगमो मनोवया सगळ्यांनी हांगा उपस्थिती नेटान लावची. आपली धुलेवंदनासून कार्यक्रम सुरवात जातलो तो 5-6 दीस शेगीत प्रोग्राम आसतलो. परत एकदा सगळ्यांक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी एकठांय येवन हो शिगमो बरो नेटान थाटान साजरो करचो. धन्यवाद. हो शिगमो उत्सव हा पळय वास्कोन जेन्ना स्टार्ट जाल्लो तेन्ना पयलो अध्यक्ष हांव वास्कोचो शिगमो उत्सव जवळ जवळ 40 वर्सां पयलीं. तेच्या उपरांत आमी शिगमो उत्सव करीत येयला पळय. बाब शेखर खडपकारान 10 वर्सां अध्यक्षपद बरें केलां. दाजीन गेल्या वर्सा बरो केला. अंदूय बरो जातलो. आमच्या भितर सगळे वास्कोचे लेडीज जेंट्स सगळे वास्कोचे जाणटे सगळे भुरगे येवन हो शिगमो करता आनी हो शिगमो अख्ख्या गोंयांत म्हणटा पळय तो सगळ्यात बेस्ट जाता तो वास्को. आमचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर आहा तोय लेटर बरयतलो पयशे मागतलो. बाब खडपकर आहा खडपकारांनी बरो शिगमो वास्कोन जे जावंक ना पळय ते 10 वर्सां अध्यक्ष शेखर खडपकर जालो आणि आता हेच्या फुडें 5 वर्सां दाजी जातलो. इतलेंच सांगून तुमी आमची 2 शब्द ऐकल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा.